खुबशे जाण पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षांत गेल्यात. ताचो भाजपाक तरी कांयच फटको बसचो ना. भाजपाचे मतदार साळगांवांत भाजपा बरोबर आसात आनी आमच्या बरोबर सगळे आसात म्हण साळगांवचो आदलो आमदार जयेश साळगांवकर उलयला. आर्टिक्सको खातीर साळगांवच्यान गौतम शिरोडकार. थोडे बीजेपीचे सोडून काँग्रेसीन जॉईन जाल्या. मागीर काँग्रेस, बीजेपी, आम आदमी, टीएमसी तशे इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट. सो हे कितले इफेक्ट जातले तुका डॅमेज जातले अशें दिसता? म्हाका म्हाज्या वाटेन डॅमेज जावचें ना अशें दिसता म्हाका. आतां एज यू सीन द ट्रेंड इनिशियली स्टार्टींग एक तो जो एक एजिटेट जालेले थोडे देर इज सिलेक्टेड फ्यू हुवेर टिकट एस्पायरर्स आनी तेंच्यांनी असो शो करून दाखयलो की आमच्या बरोबर आख्खी बीजेपी रागार आसा म्हणून. पण जेन्ना आमी डोर टू डोर भोंवता तेन्ना लोक म्हणटा की आमचो वोट खंय सारको ना. द बीजेपी वोट इन सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी इज मोर दॅन 30% ऑफ द एंटायर. जर 70% वोटींग जाता तितून 30% बीजेपी वोट आसता आनी हो वोट खंयचो हाला ना. आनी तितून आमचे जे आसा पळय लास्ट टायम आमचे बरोबर भोंवले ते सगळे लोक तुमकां दिसता. सो ऑल दोज वोट्स कंबायन विथ दीस वोट्स द विक्ट्रीज वी आर सीइंग द विक्ट्री. पूण ते अशें दिसपाक येता की तुजे पंच मेंबर, सरपंच तुजे वांगडा आसले ते फुटोन ओपोजिशन कॅन्डिडेटांक कोण एक दोग जाण जर सोडले जाल्यार सगळे आमचे बरोबर आसा. ऑन द कॉन्ट्ररी ज्या वॉर्डांचे पंच मेंबर तेंच्या बरोबर भोंवल्यात ते वॉर्डान 4 जाण जे कोणी कंटेस्ट केल्ले पंचायत इलेक्शन ते 4 जाण आमच्या वाटेन आसा. ऑन द कॉन्ट्ररी तेंच्या बरोबर खास तेंचे फ्रेंड्स दे ऑल्सो फील टुडे दॅट दे हॅव बीन बिट्रेड. तेंच्या वार्डांनी हांवें कंप्लीट कामां केल्ली आसा आनी ते आयज कित्याक रिजनाक लागून त्या वाटेन गेल्या पळय हे ते जाणा आनी तो कॅन्डिडेट जाणा. पण बाकीचे तेंचे जे फ्रेंड्स आसा क्लोज फ्रेंड्स आर टुडे विथ मी. तेंचे वॉर्ड कंपिटिशन आसले 4 जाणांनी जेंच्यांनी तेंचे अगेन्स्ट कंटेस्ट केले पंचायत इलेक्शन ते सगळे 4 जाण आमच्या बरोबर आसा.